गोंयान कितें चल्लां काय खबर ना. चिखले वॉर्ड नंबर 2 नव्यान निवडून आयिल्ल्या पंचाक परबी भेटोवपाक हांव गेल्लो. मात कांय राजकीय पक्षाचे वांगडी ह्या विशया वेल्यान दादागिरी करपाक लागले. निवडून आयिल्ल्या वांगड्यान आपूण खंयच्याच राजकीय पक्षाचो आशिल्ल्याचो दावो फटीचो थारायल्लो तेन्ना ताच्या फामिलीकूय वायट उतरां पाचारलीं. पंचायत वेंचणूक राजकीय पक्षार जायना हें समजून घेवचें म्हण फादर बॉलमॅक्स उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. नको गोंयांत कितें चल्लोलें आहा तें इट इज व्हेरी शॉकिंग एंड सरप्रायझींग. आयज चिखले आमचे चिकाली पंचायत वॉर्ड 2चे बाय इलेक्शनाचे रिजल्ट येयले. अनओपोज्ड आमचे एक यूथ स्टेफनी लुकस चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हेजे मेंबर ते. ह्या पासत आमी खुशालकायेन तेजे बरोबर गेल्ले आनी आमचे यूथ गेल्ले तेजे बरोबर. थिंगा पावता म्हणल्यार आमी सरप्रायज जाले टू नो that even these by-elections are being fought on the party lines. कित्याक थिंगा BJPचो कोण मनीस येयलो आनी क्लेम करपाक लागलो की ते आमचे, आमी ताका धाडला, आमी वेंचून काडला आनी आमी ताका अनओपोज धाडला. आय डोंट नो वॉट टायप ऑफ इलेक्शन्स आर गोईंग ऑन इन गोवा रायट नाव. हें सगळें जाल्या उपरांत तो ताका सायडीक घेवन एकलो घेवन भितर वचपाक सोदतालो. वेर आर यूथ इन्सिस्टेड वी आर ऑल कमींग वीथ हर आनी तेजे बरोबर गेले. रिटर्निंग ऑफिसरान सर्टिफिकेट बीन दिली ताका, सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट बीन केले. भायर येता म्हणल्यार थोडीशी केस्तां वन्स अगेन बिकॉज ऑफ दीस क्लेम एज इफ शी इज देअर प्रॉपर्टी. वी वर सरप्रायज्ड, यूथ वर सरप्रायज्ड आनी यूथ वर शॉक दॅट इलेक्शन्स आनी पंचायतीन हे भाशेन जाता काय म्हूण. कित्याक द लेसन्स दॅट दे हॅव बीन गिवन पंचायत इलेक्शन्स आर नेवर ऑन पार्टी लायन्स. तरी पूण आमी म्हणलें ती केस्तांव नाका, आमी भायर सरले थिंगाचे. वी हॅड सम स्नॅक्स एंड सगळे यूथ ताका पावोवपाक गेले घरा. आनी ताका घरा पावून येता म्हणल्यार वी गॉट अ कॉल दॅट दीस सेम पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीचे सपोर्टर्स हॅव कम एंड फायटींग वीथ हर, एब्युजींग देम, एब्युजींग द फॅमिली वीथ बॅड वर्ड्स. आनीक सरप्रायझिंगली द PS ऑफ द लोकल MLA आनी धमकी तुजी कामां कशे भाशेन तूं कोत्ता तें हांव चोयता ओन्ली बिकॉज शी सेड आय एम नॉट वीथ BJP. हिंगा पार्टी लायन्स जायना, बट हाव दीस इज पॉसिबल. आनी आमकां फोन केले तेन्ना आमी परतून गेले तेन्ना दे स्टार्टेड एब्युजींग मी ऑल्सो, स्टार्टींग एब्युजींग द यूथ दॅट हॅड गॉन. सो कितें चल्लोलें आहा हिंगा ही सगळी दादागिरी आनीक एज इफ ओन्ली दोज हू आर इन पावर तेंचीच डिवेलपमेंट जातलें. हें शिकून आमची वाट लायिल्ली आहा की ओन्ली दोज हू आर इन पावर तेंचेच डिवेलपमेंट जाता म्हूण. आनी आयज गोंयची इतली वाट लागलेली आहा बिकॉज ऑफ दीस सिंपल रिजन, बिकॉज इट हॅज बीन पूट इन टू आवर मायंड्स दॅट ओन्ली दोज हू आर इन पावर तेंचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवेलप जातली. नॉनसेन्स. प्लीज लेट अस कम टू सम सेन्स एंड अंडरस्टँड. आयज जें कितें जालां दॅट इज रियली डिस्गस्टींग. पंचायत राज एक्ट 1994 वाचून पळोवचो मातसो कोणाक टायम आहा जाल्यार. आनी हे बुदवन जे आहा जेंकां समजना तेंकांय मातशें समजावचें वॉट इज पंचायत राज एक्ट आनी वॉट आर द पावर्स ऑफ द पंच मेंबर्स विदाउट एनी इंटरफियरन्स फ्रॉम एनी गॉडफादर वॉट्सो एवर.